काणकोणा नगरपालिकेमार्फत जो कचरो दारादारांनी एकठांय करताले तो ह्या दिसांनी बंद आसा। हो डंप जलस्रोत साठवणेक हानी करपाक शकता म्हण संबंधीत खात्यान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा। तशेंच सोमारा सावन पालिके सामकार उपासणाक बसतले म्हण म्हायती थळाव्यांनी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दिसाक सगळे जे डोर टू डोर जे काणकोण म्युनिसिपालिटी तर्फे जे कचरो भरप जातालो तो ह्या दिसाक बंद केल्लो आसा। आनीक हे जो प्लांट जो आसा दुमाण्यात जो प्लांट आसा सेग्रिगेशन करपाचो, प्लास्टिकाचो सेग्रिगेशन करपाचो, कचरा सेग्रिगेशन करपाचो, ते अजून ह्या दिसाक ते फुल्ल हे भरल्यान ही दुमाण्याची एरिया भरल्यान ते काणकोण नगरपालिकेन बंद दवरलें आनी ताका लागून सगळे काणकोणकारांक हें त्रासदायक जातालें। पूण अशें जर तें चालू जर उरलें जाल्यार लोकांच्या जिविताकय जे हानिकारक आसा। आनी हे डंप केल्लें उदक सद्याक जे आमगे जलस्रोत आसा तितूंत भितर तें उदक झिरपवपा लागलें आसा आनी तें उदक अशें करून झिरपत रावलें जाल्यार आमची जलस्रोत उदकाची जी आमची जी साठो आसा ते पाड जातले। आनीक हें पाड जावचें न्हू ह्या खातीर पर्यावरण तज्ञ जे आसा आनी जे आमचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड बी आसा तेणी हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। ना जाल्यार फुडें आमकां उदका खातीर काणकोणकार परत एक फावट आमकां त्रास जावपाची शक्यताय आसा। गार्बेज इशूचेर आमी काल 2 गोष्टी केल्या। एक म्हणजे आमी पयले लेटर जे दिला ते चीफ ऑफिसराक दिवन हें सांगपाक की जर अशें न्ही सोमाराच्यान आमी आमचे मेंबर्स जे आसात ते आमी म्युनिसिपालिटीन हंगर स्ट्रायकाक बसतले। पयले 3 दीस हो हंगर स्ट्रायक आसता तो फक्त लिमिटेड म्हणजे ऑफिस आवर्स लिमिटेड आसतलो। सकाळी 9:30 ते 5:30 मेरेन आमी बसतले। केन्ना ते 3 दीस? सोमाराच्या फ्रॉम मंडे आनी 21 तारखे म्हणजे जर 3 दिसां भितर जर ताजेर कांय सोल्युशन येवना जर कॉन्क्रीट आमकां रिटर्न एश्युरन्स फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स मेळना जाल्यार आमी 21 तारखेच्यान ब्रेस्ताराच्यान आमी इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाक म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेनूच बसतले आनी जो पर्यंत रेजोल्युशन जावपाना। मागणी कितें आसा तुमची? मागणे 2 गोष्टी आसा। म्हणजे जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा आतां ज्याची दयनीय परिस्थिती म्हणजे त्या परिस्थिती खातीर सगळ्या काणकोणकाराच्या आरोग्याक धोको आसा अशी परिस्थिती जी जाल्ली आसा तेजेर इमिजिएट एक्शन जावन कितें तरी तातूंत प्रोसेस स्टार्ट जावचो आनी तें क्लियर जावचें। प्रोसेस म्हणल्यार तेणी JCB मशीन लावन काडपाक स्टार्ट केल्लें आहा ऑलरेडी। JCB मशीन लावन काडून तो हें न्ही तो आज कितें करतले ते आज काडटले परत थोड्या दिसांनी परत ते एकठांय जातलो आनी परत आशिल्ले ते स्टेटीर पावतले। आमकां जाय प्रॉपर बेलिंग स्टार्ट जातलें।